ती ना आयज. They want every file to come to the secretary level. See, if you consider like कोण आता pathology department आहा न्ही, who is the chief of pathology? Wiseman Pinto आसा. Wiseman Pinto कडेच power आसूंक जाय की ती reagent हाडपाची, not to the dean also. Why the file has to go to the dean? Don't you think that the head of the department has got some conscience to buy what is needed for his department? So ताजे कडेन एक फंड आसपा जाय. तो बारीक बल्ब गेलो एंडोस्कोपीचो. You have to send a file to the dean and ताजे फुडें मागीर ते पब्लीक हेल्था कडेन कित्याक करूंक जाय? ह्याच इश्यूचेर सो पावर जर तुवें डिव्हॅल्यूट केली आनी सकयल धाडली जाल्यार ही प्रॉब्लेम येवची ना. आनी ते सगळ्यांत तुंपाना नाही आनी तुका दिसता न्ही की कोण खातलो पयसो. If Wiseman, and see, if you don't have faith on Wiseman or head of the department, then how I can have faith in the secretary level? Then your system cannot. थोडोसो तुका faith आसूंकूच जाय. Delegate जावंकूच जाय. आणि पावर जर तुवें काढून दिली, चल ओके Wiseman तुका एक पावर आसा बाबा 1 लाख पर्यंत यू कॅन म्हयन्याक तुवें 10 लाख पर्यंत खर्च करूं येता. हे तुजे कडेन दवर. Whenever you feel the reagent is not there, तूं हाड किंवा पयलीं एक 15 दीस पयलीं तुका कळ्ळें की हे बाबा सोंपता, जाल्यार ताची ऑर्डर दी आनी तूं तुज्या लेवलचेर हाडून करते. तर पावराचा प्रश्न ना, एक पावर किंवा फेटाचा एक तोय प्रश्न ना. ह्याच आपले लोकल परचेज व नांव हे नांवाचें वेगळें एक थंय मॅटर तयार जाला. हांव म्हणटा एखादी वस्त बल्कान घेता ती कितलीशी सवाय पडटा आनी अक्षर लक्षांत येयला की जीएमसीन कितलेशे पयशे लोकल पावर परचेजीच्या हितून हें केला. हांव वेस्ट म्हणटा ताका, कारण एका म्हाका रिक्वायरमेंट खबर आहा कितले बल्क घेवप ना. हय म्हाका खबर आहा न्ही कितले वर्सां कितले लागतले म्हयन्याक कितले एक पाटी जर आमी घेतले विथ टेंडरींग प्रोसेस जाल्यार ती गरज पडपाची ना न्ही. हांव समजूं शकता एक फावट 2 फावट आमी लोकल परचेस केली पण थ्रू आउट द इयर 12 म्हयने लोकल करतले काय कितें? ताका कितें कर एक इमर्जन्सी लोकल परचेस करप इज सेन्सिबल. इट इज एक्चुअली मेंट फॉर इमर्जन्सी. हय सदांच जर तुमी लोकल परचेस लोकल परचेस खूब फावटी कितें आसता तांकां एक 10,000 रुपया कितें किंवा 1 लाख रुपया आसतलो, कारण डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक 10,000 रुपया पर डे कितें तरी पावर आसा. हांगा 1 लाख रुपयाचें आसता जाल्यार ते मेडिसीन नासता न्हू, ते तांकां भायले हाडपाची इमर्जन्सी. पण ही ती हायर लेवलची एंटीबायोटीक फॉर एक्झाम्पल असली न्हू जाल्यार तीच तो म्हणटा पळय तशी परती आसता ती. सो ती तांकां आतां तूं अकाउंटेबिलिटी करीत आनी ऑडिट करीत जाल्यार कळटा न्हू. ती डायरेक्ट लोकल परचेसी हाडायच्या पेक्षा ती डायरेक्ट हाडल्यार ताका 30% 40% न्हू मार्जीन खूपच आसता तांकां. ती हायर एंटीबायोटीक 40-50% चड आसता. 100% उडोवपाक लागलो. बरोबर. जितली वखदां म्हारग पळय न्हू आमची हे जे डीपीसीचेर जे तुमकां उलयतालो पळय न्हू वखदां आतां येयल्या पळय तांकां मार्जिनूच ना. म्हणून फार्मासीवाले सुद्दां तसले कोण बरयता ते दोतोर बरें न्हू म्हणटात. तुम्ही जर ती दिली जाल्यार पेशंटाक बरी, इट इज अ फॅक्ट. बिझनेस आसा तांकां बरी न्ही. आमची किमोथेरपीची वखदां आहा न्ही, ते डोसिटेक्सल वखद आहा, तूं जर फार्मासीन घेवन वचत जाल्यार ताची किंमत 12,000 पर वायल आहा. तो पेशंटान जर डायरेक्ट हांव कंपनी कडसून बरोवन येता, कंपनी कडसून घे, तो तुका 4,500 दिता सेम वखद. प्लस तो म्हणटा 3 घेतले जाल्यार 1 तुका फ्री दिता. सो मदली ही जी मार्जीन आहा न्ही ती एक्चुअली जर कमी जाय जाल्यार ते दीस प्रॉब्लेम जाता. पण दीस इज नॉट अ प्रॉब्लेम ऑफ मार्जीन, दीस इज अ प्रॉब्लेम ऑफ बायींग अँड एंटिसिपेटींग शॉर्टफॉल. म्हणजे तुका कळूंक जाय की सपोज एक 10 थायरॉयड केले आयज की थायरॉयडाचो रिएजंट सोंपतलो. सो म्हाका आपल्याक कितें जाय थायरॉयड नॉट रॉकेट सायन्स. इज नॉट रॉकेट सायन्स. इट इज तुजो एक्सपिरियन्स. यू आर देयर इन द सेम डिपार्टमेंट सिंपल मॅथमॅटिक्स फॉर सो लॉंग. यू मस्ट बेसिक मॅथमॅटिक्स. दोतोर तुम्ही रिपोर्ट तयार केलात. यू आर प्रोबिंग इन टू दी ऑल दी इलिगॅलिटीज अँड इरेग्युलॅरिटीज ऑफ प्रायव्हेट पॅथ लॅब. गोंया भितर तुमकां मेजर 3 प्रॉब्लेम कितें दिसले जे प्रायव्हेट पॅथ लॅबा भितर चलता, ताचो इवन सामान्य मनशान थंय वतना रगत काडपाक स्वताचें मातशें लक्ष दवरपाक जाय. ना ती लॅब पयलीं म्हटलेले लॅब ऑथेंटीक आनी ऑथोरायज आसा काय ना ती. आतां खुबश्यो लॅब हांगा अश्यो मशरुमींग जाल्या की ते टॅक्निशियनूच चलयता आनी मेडिकल कावन्सिलाच्या हेज्या प्रमाणे किंवा लॉ प्रमाणे जी गोश्ट तुमी पेशंटाक ट्रिटमेंट करपाक वापरता मेडिसीन किंवा ते कितेंय जें आसता पळय ताका डॉक्टर ऑथेंटीक डॉक्टर जाय पडटा. म्हणजे मॉडर्न मेडिकल प्रॅक्टीस आशिल्लो डॉक्टर म्हणजे मिनिमम MBBS आशिल्लो डॉक्टर तो इन्चार्ज आसचो पडटा. सो प्रत्येक लॅब किंवा जे आसता पळय ताका तो ऑथेंटीक डॉक्टर आसचो पडटा. सो ह्यो ज्यो लॅब आसता पळय त्यो मेडिकल लॅब टेक्निशियन आसता न्हू तेच चलयता. आनी 2 तरेच्यो गोश्टी आसा. एक म्हणल्यार तेच सायन मारतना रिपोर्टूय दिता. दीस रिपोर्ट इज टोटली इनवॅलीड. हो डॉक्टरांकूय फोंडान घालपाचो.
जो कोण ते ह्या रिपोर्टाचेर जर कोण जर डायग्नोसीस केलो आनी ट्रीट केलो न्हू आनी सपोज कितें प्रॉब्लेम जालो न्हू तो डॉक्टर डायरेक्ट इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डॉक्टर. he is in the trouble because he is treating the patient based on the wrong report. So he is not supposed to treat that report. It has to be signed by the authorized doctor. Yeah, whatever. Now, which is an authorized doctor, whether it has to be postgraduate in pathology or other allied subjects or only MBBS, that guidelines we are forming. Yeah, whatever it is, where and who is supposed to sign. But it has to be minimum of modern medical science doctor. MBBS doctor. तू सुद्धा लॅब चालू करूं येता तुझे पण सही मारतलो न्ही रिपोर्टाचेर ताका दोतोर जाय, एक्सपर्ट जाय. इज नॉट दॅट म्हजे कडेन लॅब सारको करपाचे पयशे हांव हांव सायन मारपाक शकना. तू घालू शकता, यू कॅन प्रोवाइड द मशीन, यू कॅन प्रोवाइड रिएजंट, इन्फ्रास्ट्रक्चर, यू कॅन प्रोवाइड द रिएजंट, पण ते करून शेवटी सही मारतलो तो दोतोर आसपाची कम सामकी. आतां हांव पेशंट, तुमी हें सांगलें आतां ऑथरायज आसपाक जाय, पण हांव पेशंट, हांव कॉमन मॅन, म्हाका खबर ना विच इज कशें कळटलें सामान्य मनशाक कशें कळटलें. we will put all this system in place. आता आमकां पयलीं तो रिपोर्ट येवं न्ही सारको की आमी कितें बाबा सांगलें की गायडलायन्स दिल्यो ह्यो गायडलायन्स ह्यो अमक्यो गायडलायन्स आहा त्यो गव्हर्मेंटा कडेन वतल्यो. Then it will be formulated and the guidelines we will send and we will publish it in the newspaper की अशे guidelines अशें कांय सिंपल टेस्टी ज्यो आसात त्यो एमबीबीएसाच्या लेवलाचेर जर जाल्यो ज्यो कॉम्प्लेक्स ज्यो कॉम्प्लेक्स आसात लोकांकूय बऱ्या पडटलें गांवांनी बऱ्या पडटलें. सांगल्या प्रमाणे की तो तेका कशें घडलें काय म्हणटा न्हू तो हांगा डॉक्टराकूच खबर ना की ते ऑथरायज ते ट्रीट करता आनी ते स्वताच फोंडान पडपाक शकता ते करून म्हणटा पेशंटूय आमचे आनी थोडे आतां इल्ले मेडिकल लिगल केसीस बीन येतात न्हू, सगळ्या लोकांक खबर आसता सगळ्या. आनी एक कोण तरी एक डॉक्टर नॉर्थ गोवान हांगा गोंयानूच ना, तो महाराष्ट्रान सावंतवाडीक रावता, तेच्या अंडरूच कितलेशेच 20-25 लॅब आसतल्यो. 20-25 लॅब तो सायन मारता. हांगा फक्त नॉर्थ गोवान आय नो बिकॉज नॉर्थ गोवान आमी प्रॅक्टीस करता, सावथ गोवानूय तीच परिस्थिती आसतली. हांगा एक 3-4 पॅथॉलॉजिस्टूच आसा जे हे कितें एक्टीव ना, क्वॉलिफायड आसा खूब जाण, पूण तो थोडे सुजेत मिनेजीस आनी कोण निशा नाडकडे बीन आसा ती रिटायर्ड जालेली आसा, ती आपापली एकूच लॅब घेवन बसलेली आसा. हे 3-4 जाण एक्टीव आसा, ते प्रत्येकाचे 30-35 लॅबाक सायन मारता. सो एक गजाल. सो कोण फाल्यां हेका एकदां विचारता की हो एकटोच डॉक्टर 35 लॅबाचेर कंट्रोल करपाक शकता काय ना, सो हेचेरूय आमकां विचार ह्यो गजाली तुमी आयडेंटिफाय केल्यात तुमच्या रिपोर्टा भितर. असले दोतोर तुमी आयडेंटिफाय केल्यात की हे असले एकच दोतोर एकाच कडेन बसता 30 कडेन सायनी मारता, असल्यांचे तुमी कितें करतले? ना प्रॉब्लेम कशें आहा की एज ऑन टुडे देयर इज नो लॉ विच कॅन प्रिव्हेंट कितके एक दोतोरान कितके कडेन सही मारूं शकता. तशें म्हण आसपाक शकता लॉ आसूंक जाय न्ही बाबा. कितल्या आतां पळय सांगलें सपोज पणजे लॅब कितल्याचे सही मारपाक शकता असो लॉ आसूं शकता न्ही. आतां पणजे आहा लॅब, पणजे सपोज 4 कडेन डिफरंट लॅब्स आहा, आय कॅन गो टू डिफरंट लॅब्स चॅक एंड गिव द रिपोर्ट. बट यू कॅनॉट सायन फ्रॉम पेणजीम तूं फोंड्या वतलो, तू सांग्यारूय वतलो, असले दोतोर आसा जो वास्को मारता, फोंड्या मारता, मडगांव मारता, वेर्णा मारता. त्या खातीर आमकां ती बाबा खंय तरी बाबा विदिन द रेडियस ऑफ दिस मच यू कॅन गो एंड सायन फॉर 5 लॅब्स ऑल्सो, नो प्रॉब्लेम. बट देर इज अ लिमीट फॉर म्हणजे प्रॅक्टिकल आसूंक जाय ते मनीस पावपाक जाय ते फिजिकली. कशें आहा तो पॅथॉलॉजिस्ट आसा इज नॉट ओन्ली सायनींग ऑथॉरिटी, पण ताणें ते रिएजंट सारके आसा, ते कॅलिब्रेशन सारकें. अल्टिमेटली ताजेर सगळे आतां कितें सगळे लोक कितें म्हणटा, सगळे दोतोर म्हणटा आतां अशें मशिनान घालो एक सॅम्पल टक 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 करून सगळे रिपोर्ट तुजे भायर येले, कित्याक दोतोर जाय काय म्हणून दोतोराकच खबर ना. पण ते कॅलिब्रेशन ऑफ दॅट इज इम्पॉर्टंट. तू कॅलिब्रेशन सारकें करना जाल्यार सगळे रिपोर्ट रॉंग येवं शकता. सो ती रिस्पॉन्सिबिलिटी पॅथॉलॉजिस्टाची. सारी गोष्ट दोतोराकच खबर ना, म्हणजे लंका कोणी जाळली मास्तराक खबर ना, भुरग्यांना कोणा विचारपाचें. रिपोर्ट कितें येतले पळय न्हू, कॅलिब्रेशन नासले कितेंय रिपोर्ट येवपाक शकता. हांव तर तुका तुजे सादो ग्लुकोमिटर आसता ब्लड शुगर चॅक करपाचो, तो कसोय रिपोर्ट दिता साखरेचो सुद्धा. तो डायबिटीस पेशंट हॉस्पिटलांनी सुद्धा चॅक करता, ते कॅलिब्रेशन केन्ना केल्लेच नसता. ते इन्स्ट्रुमेंटाच्या कायद्या प्रमाणे कॅलिब्रेशन आसता, तो चलता काय शुगराक ती वापरता न्हय, ती कोणाची त्या ती ताकाच वापरूंक जाय. ती दुसऱ्याक वापरल्यार तुका रॉंग रिजल्ट मेळूंक शकता. दॅट्स वाय समटायम्स पीपल कम विथ अरे दोतोर म्हणलें आपल्याक आपण रेग्युलर चॅक करतालो 150 आशिल्ली, तूं म्हणटा 250 आहा म्हणून. ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लंका कोणी जाळली हें जर मास्तराकच खबर ना जाल्यार लोकांनी कोणा कडेन पळोवपाचें. सगळ्या मास्तरांक खबर आहा, सगळ्या मास्तरांक खबर आहा, सगळ्या मास्तरांक खबर आहा रिपोर्ट कोण दिता. कित्याक सही मारता न्हय
ती कळटा तुका कारण दोतोर काय कोण दोतोराक घालना. बरी खबर आसता की ही सही खरी हय, काय कोणाची फोडटी. सही ती. हय. म्हणजे ती एग्री करपाची काय नाही एग्री. हय. आता कशें थोडे जे डिसीज असतात ताजे सगळे जे डायग्नोसीस 100% डिपेंड आसता लायक हिमोग्लोबीन आय नो दॅट हाजे हिमोग्लोबीन बरें हांव हागे सांगू शकता की हाका असो पळयतकच हाजे 15 तरी आसतले म्हणून एक्सपिरियन्स बरें, normal एक्सपिरियन्स हय. आसता ताजे सपोज 6 आयले हय. हिमोग्लोबीन देन मागीर म्हाका कल्कर येता पण सपोज 15चे 14 आयले 15 आयले बरें. डजंट मेक मच डिफरन्स इन माय डायग्नोसीस मलेरियाचे खूपदा आमी पळयता मलेरिया नेगेटिव्ह स्लायड म्हणून येता की ती स्लायड सारकी करपूय इम्पॉर्टंट दुसरो सांगता तेजेर आसा म्हणटा सेम ब्लड सॅम्पल्स Okay. सो दिस इज द म्हाका last- डॉक्टरांक स्कॅनराचेर वचचें पडटलें म्हाका लास्ट सांग वासुदेव ह्या सगळ्या प्रकरणा भितर वॉट आर दी रिजल्ट्स यू एक्सपेक्ट एटलीस्ट चेंजीस इन द जीएमसी फायनल कमेंट्स. हां म्हणजे एज आय सेड अर्लियर तुका ती म्युच्युअल सिस्टम म्हणून वॉट एवर मे बी पूण जर म्युच्युअलिटी अधिकृत करूंक शकना एटलीस्ट सेटअप सम गायडलायन्स तो मिसयूज जावचो ना थंयच्यान सुरू करात जो अशें केलें सिस्टमच जर हें केली किंवा ताका प्रॉपर स्ट्रीमलायनींग केली जाल्यार हांव जावचें ना म्हणना पूण सामकी मिनिमम गोश्टी जे हातले खुबश्यो गोश्टी सुदारतल्यो वायट ज्यो हें मेळपाचे आसात इश्यूज जातले किंवा तेजे कांय जीव उजवाडा आयले पळय हें जावचें ना. म्हत्वाची गोश्ट ते पेशंटाच्या रिलेटिवान हें केलें व्हिडिओ आसा पळय कोणी पत्रकारान पयलीं केलें तें पेशंटाच्या रिलेटिवान तेजे आपल्या मोबायलाचेर फिल्म केलें. सो आज हें लक्षांत घेवपा सारकी केवळ पत्रकार न्ही मिडिया न्ही जर पेशंट एक आम आदमी आज कितलो जागरूक आसा म्हणजे ताका लागून सरकारान जीएमसी ऑथॉरिटीज लक्ष हें घेवपाचें आहा की हेजे फुडें आमी जीएमसी इज रिकॉग्नायज हें पेशंटाक हय. फकाणांनी घेनाकात. फकाणांनी घेनाका. ओके दोतोर कितें चेंजीस तुम्ही एक्सपेक्ट करतात आणि वॉट आर दी गायडलायन्स दॅट आर कमिंग. See, one more thing I just wanted to, along with this, that GMC should charge non-goan patients. आणि जो पयसो येतलो पळय तो थंयसरूच बाकीच्यांक आमच्या गोंयकारांक जांकां पयशे ना पळय तांकां कमी हितून दिवपाक जाय. खुबश्यो गोश्टी आमी फुकट दिता. MRI सारके करपाक 5-5 हजार रुपया लागता. KLEन एडमीट आशिल्लो पेशंट हांगा गोंयान फक्त MRI करपाक येता आनी तो तें ऑपरेशन KLEन करता परतो वयता आनी म्हणजे अश्यो खुबश्यो गोश्टी बाकीच्या हॉस्पिटलांनी गोंयचे भायले लोक स्पेशली येता आनी बाकीचे येता. दुसरें म्हणल्यार तुमी जें कितें सांगलां पळय ताका अकावंटेबिलिटी आनी ऑडिट दोन गजाली सामक्यो म्हत्वाच्यो. दोन गजाली सामक्यो मजाली. हय. हायर ऑथॉरिटी इज अकाउंटेबल फॉर दॅट वॉट एवर दीस ज्युनियर पर्सन इज डुईंग ही शुड बी पेनलायज्ड इफ ही इज डुईंग आणि समथिंग audit जावपाक जाय. आनी ऑडिट जावपाक जाय. तुका कळटा मागीर गरज नासतना पयशे घेता गरज नासतना तुमकां पयशे वापरचे Then पडटा fixed कितलो टेस्ट करचे responsibility. पडटा Then fixed हय responsibility. आनी गायडलायन्स प्रत्येक गोष्टीक गायडलायन आसपाक पडटा आनी गरज नासतना सादारण आमचे सादे मनीस जे जीएमसीन पावता पळय तांकां त्यो हायर टेस्ट आनी हायर मेडिसीन जेन्ना साद्या हितूनी जाता पळय तेन्ना वगीत दिवपाचें नासता. तूं जर हें मारलो कितें आपले मेडिको लिगल पळोवपाक गेलो आनी प्रत्येक हाय लेवल पण डायग्नोसीस जावपाक जाय जाल्यार तूं ती व्हडली लिस्ट काडचें पडटलें तुका हें करपाक. आतां ऑडिट आणि म्हाका अकाउंटेबिलिटी. हांव काय युवराज सिंग न्हू अमेरिकेक वचून ट्रिटमेंट घेवपाक बरोबर. क्या आमकां जीएमसी हय किंवा सोनिया गांधी न्हू हय, अमेरिकेक वचून बरोबर, ट्रिटमेंट बरोबर. घेवपाक क्या आमकां हांगा तितूनच घेवपाक जाय ट्रिटमेंट. दोतोर फायनल तांचे एक लास्ट सजेशन ताजेर विचारता नॉन गोवन्सांक जीएमसीक चार्ज करचे. आय थिंक इट विल हॅपन It will बिकॉज दी दीन दयाळची स्कीम जशी आयली न्हय दॅट स्कीम इज मेंट फॉर ओन्ली गोवन्स त्या हाका चार्ज आसतले जीएमसी इज गोइंग टू चार्ज बट दॅट चार्ज वील बी गिवन बाय द इन्शुरन्स कंपनी दितले इन्शुरन्साक प्रिमियम गव्हर्मेंट दितले. दॅट्स अ गुड आयडिया. सो दीस स्कीम ही जी आसा ऑटोमॅटिकली जाचे कडेन ते कार्ड ना न्हय ही हॅज टू पे वी हॅज टू पे. and that payment is not very high, it is CGSS rates. So I think almost 90% of people will pay. आणि स्कीम कशी आहा न्ही ताका तूं पेमेंट करूं शकना न्ही तूं एफिडेविट म्हणजे सही मार आपल्या जायना ताजेर आमचे मनीस आसूंक जाय ते पळोवपाक की खरोच तो नॉन एफोर्डिंग. अमेरिकेक न्हय इफ यू आर नॉट एफोर्डिंग तुका ते माफ करता. ही जी गजाल पण जाली ते वचून तुजे कडेन गाडी आसा तूं ते घरा सगळे check वता करता, ते आनी सगळे तूं गाडी check करून करता. चॅक करता जाल्यार तुका ते उलट डबल फायन अगेन परत हांगा चेक्स अँड बॅलन्सीस So सारके आसचे system has to be in पडटले place. इन प्लेस. सो म्हाका दिसता आणि हाजेर मेडिक्लेमा सारकी सिस्टम केली जाल्यार सगळे आय थिंक जाग्यार पडटले. सो म्हाका दिसता खूब बरी सजेशन्स आयल्या त्या डिस्कशनांतल्यान कॉन्क्रीट सजेशन्स आयल्या जीएमसीनी आयकुनशी आनी तांचे मेडिकल कावन्सिलाच्योय गायडलायन्स येतात. जीएमसीन तरी सुरवातीक ज्यो गजाल 2 दिसां भितर तुमच्यांनी करपा जातात त्यो करच्यो आनी लोकांक त्रास जाता ते कमी करचे इतलेंच म्हाका आमी थांबतात. तुमी आयले आनी इतली बरी सजेशन्स केली. थँक्स अ लॉट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.